हांव सांगूंक सोदता हिंगासर न्हू म्हाज्या जाळांक आतां म्हाज्या आनी आलकांदर आनी दर्शन तिगांची जाळां आहली हिंगा म्हाजो चेडो आनी एक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो. तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगला म्हणटकूच तो धांवन हिंगा येयलो. एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो. म्हाकाय फोन मारलो, हांवें आलकांदराक फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले आनी तेंच्या कडेन दोग जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना. फायर सर्विसाक फोन केल्लो, मागीर तेंचे कांय रिप्लायच ना, येता म्हणून सांगला, येवंकूच ना. मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें. पुलीस धाडलो हिंगा. त्या म्हणसर बायणासून आलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयले आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा. कितके लुकसाण जालें, कितके नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे. ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाची काटाय आनी तेचे आनी दुसरी झाडां आहली थिंगा डिस्को बिस्को तेचे वयर जातले. आनी आलकांदराची रापण आहा ती तेचीय काडले, तो दितलो म्हाजे स्टेटमेंट. आतां आमी पुलिशेन वयतले न्हू तेन्ना फोटो बिटो दितलो. तेची रापण आख्खी थिंगासर अदमास कितको लॉस आसतलो? अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो. हे इंजीन एक पडले, हे इंजीन एक पिड्यार जालें हिंगा. कितें दुबाव तुमकां लायला? लोक आतां हिंगा लोक कोणाचें म्हणून कितें सांगतलो. हिंगा पयलें सदां पार्टी, सदां शिगरां बिगरां ओडटात. पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली. हें अशें जावपा जायना. फिशरमॅनाची कमिटी हिंगासर आहा ती फिशरमॅन आहा न्हू, पूण हें कितें नाका जाल्लें जाता हिंगासर. लोक हांगा पार्टी करपाक येता आयडी? हय, लोक पार्टी करता न्हू. दिसाची पार्टी चालू आसता, रातची पार्टी चालू आसता, फाटल्यानय चालू आसता. फिशिंग येतात? हय, फिशिंगेक येता, पूण ते बियरी बॉटल बिटल घेवन बसता न्हू. हयसर कोण येयना. फाटल्यान कुल्ले जाळा बी उडयता आनी आतां फाटल्यानसून उजो लायला. फाटल्यानसून लायला, फुडल्यानसून कांय ना. सकयल दनपारां 12 सुमारां येयल्लो हिंगा. सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा. लेबर सद्या ना न्हू, सो फ्रेंडान येयल्लो 12 जायसर. हिंगा कोण ना, एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें. मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो. 1 सुमार थिंगा एकटो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून धक्यार आमच्या. मागीर तसोच धांवून येयल्या पयले हिंगा सगळे जळटाले, काय सेव करपा हें ना. त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपाक मारपा चालू केले. तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो. मागीर फ्रेंडांक बीन फॉवर्ड केले. ते सगळे येयले. थंयसर आमी पालयताले, जाता तितके सेव केले भायले. पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा. कारगीर जळलो, रापण जळलो, काय सांगपाक शकना. तुका कितें दिसता अशें की उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला. कित्याक हिंगा आमी येवन गेले, सगळे चॅक करून गेले, तेन्ना काय नासलेलें. तेच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार तें सांगपाक शकना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.